दिनवाशी काळजान बापा तुझे समोर आयल्या, अर्गा बलिदान भेटून जमल्या. आमचे तुवें वतल्या कुरपे देण्यापासून महिमा तुझी गाता. सगळे सृष्टी सोरसता तू आमचो मोग करता, हर एक जिवी सो मोगान पोस करता. कुरपे देणे दिवून आमकां तारण लाभयता, भुरग्यांक आमकां तुज्या गोपान घेता. समेस्त आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्त म्हणून मागता. सांजुदूता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक आयच्या दिसाच्या ह्या सर भक्तीपणाक तुमकां मोगाचो स्वागत म्हणटा. आज हे सगळें भक्तीपण चलोवन व्हरूंक आमचे संगी आसात. मनादी बाप रिचर्ड डिसोजा, गवांते बेळ्ळूर पिरगेजेचे. आमच्या मंगळूर दीस ह्या जाग गुलबर्गा बिदर मिसावांती वावर केलो अनुभव आसा. आमच्या मंगळूर दीस ह्या कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटरांत थंयसर वावर पाद्रबान मस्त वर्सां केल्लो आसा. आतां प्रस्तुत जलंत बेट्टो पिरगेजीचे विगार जावन तांची सेवा दिवन आसात. आमच्या लागसर सुरतकल पिरगेजींनी साबार वर्सां वावर पाद्रपान केल्लो जावन आसा. हाचे पयलें हांगासर नोवेनाक आयल्यात. परत पाद्रपा लागीं विस्तारलेल्या वेळा मोगान आपूण स्विकार करून आमचे संगी आसात. हें सगळें भक्तीपण चलोवन वता. त्या देखून तांकां तुमच्या सुमेस्तांच्या ताळयांच्या आवाजान मोगाचो स्वागत म्हणटा. ह्या मिसेच्या बलिदानाची ते सवाय ह्या परी आसात. अर्घन जावन मीस भेटयता रिटा रेशमा डिसोजा जल्म दिसा संदर्भी वेलंकनी वाडो. प्रशांत आनी लेन्नी पवित्र काळजा वाडो. मार्सेल डिसोजा आनी कुटाम नित्यधर वाडो. एवलिन मचादो आनी कुटाम उडुपी. मॅक्सिम डिसोजा आनी कुटाम सुरतगल. आयरीन लोबो किन्निगोळी. रॅक्सन आनी स्वीडल डिकोस्टा बचपे. नॉयल पिंटो मडंत्यार. हेलेन डिसोजा बळकुंजे. सोनम मॅथ्यू केरळा. एनी डिसोजा किन्निगोळी. जर्विन मिनेजस आनी कुटाम बोंदेल. रेविन आनी जोस्नी बंटवाळ. विक्टर आनी स्टेला पेरमोदे. सेलिन पिंटो मुल्की. लॅरी मस्कनस मुंबय. नतालिया कॅस्टेलिनो मूडबेळ्ळे. जेसिंता रेगो मँगलोर. लेन्नी डिसोजा आनी कुटुंबाची मुंबय. फर्मिन सुवारिस कटपाडी. सेवरीन फोटाडो मुंबय. जॅक्सन निकोलस मदतेरचो वाडो. पासपोर्ट मेळ्ळ्या खातीर. स्टेला पिंटो बेळमान. हॅरी कुचिनो मुनकोरो. प्रत्येक ते सांबासून मीस भेटयता. आशा सिल्विया दुबय. ताच्या भलायके खातीर वायट संगतीन सुटका मेळचे खातीर. प्रवीण आनी जेनेवी फेर्नांडीस मेलाग्रे. अलेक्स आनी लीना आरान्ना मस्कत. हेझेल लोबो सांजूद वाडो. जॅक्सन डिसोजा बळकुंजे कॅनडा बरें काम आनी PR मेळचे खातीर. पिया आनी खैतान गुंजाल्वीस सिर्सी पांयांची गांठी दुखून जावंक आनी सैरोसिस पिडेतावन सुटका मेळच्या खातीर. रिमा आनी रायना डिसोजा मुंबय. सेवरीन पोटाडो मुंबय बऱ्या भलायके खातीर कुटुंबाच्या बऱ्या भलायके खातीर. गचालमा बसून मीस पेडयता प्रशांत आनी लेन्नी पवित्र काळजा वाडो. देवदीन मार्गरेट साल्डानाच्या आत्म्या बसून मीस पेडयता नॅन्सी रोड्रिगस किन्निगोळी. देवदीन सिरील डिसोच्या आत्म्या बसून मीस पेडयता कुटुंबाची बचपे. देवदीन अरुण डिसोजाच्या आत्म्या बसून मीस पेडयता विन्नी दांतीस बळकुंजे. देवदीन आस्लम फुटाडोच्या आत्म्या बसून मीस पेडयता सेवरीन पोटाडो मुंबय. देवदीन सल्वोदोर आनी एलिझा मंतेरोच्या आत्म्या बसून मीस पेडयता मेबल मंतेरो बेळमान. ह्या सर्व त्या सवां खातीर ह्या मिसेच्या बलिदान वेळी आमी मागता आसतना आमच्याय त्या सवां खातीर आमी प्रत्येक जावन मागया. आमच्या कुटुंबाच्या त्या सवां खातीर मागया. आज ह्या पवित्र थळार आमी प्रत्येक जावन परिसराच्या संरक्षणा खातीर आमी मागता. पोर जुनाच्या 5 तारखेर वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे आमी सेलिब्रेट केलो, आचरण केलो. ह्या वक्ता आज पवित्र थळार आमी ह्या परिसराच्या संरक्षणा खातीर मागया. आमकां हर एकल्या की परिसराची जबाबदारी आसा आनी आमी ते राखण करूंक आसा. परिसर बरें आसा आमकां
बरें वातावरण मेळटा, बरो पावस मेळटा आनी त्या मारीफात आमचें जिवीत ह्या संवसारान बऱ्यान जावंक आसा. आज आमच्या संगात आसचो पाद्र्या लावदातो सी ह्या परिसराच्या संरक्षणाक जैतो वावर केलो आमच्या मंगळूर देशी खातीर. आज तेच आमकां मेळ्ळ्यात हांगासर. ते आमचे खातीर मागतना, ह्या परिसर संरक्षणा खातीर मागतना आमी परिसराच्या संरक्षणाची जबाबदारी पाळो त्या दिशेन वावर करूंक तो सोमी आमकां करपा उजवा दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. तर सगळें आमी उबे रावया, हें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्तदयी मोगाच्या बाबान आणि भयणीनो, आयची लितुर्ची हावची देवस्तुती ह्या दिसाचें महत्व येदळूच पाद्र्यापण आमकां सांगलां. आनी आज प्रत्येक जाण मिसाचें बलिदान भेटयतना आमच्या सगळ्यांच्यो गरजो इरादे कितें घेवन ह्या पवित्र थळाक आमी आयल्या, त्यो आमी देवाक भावार्थान सांतुता देव मुखांतर भेटोवन दिवया. दुसऱ्यान आज मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना हे सोबीत प्रकृती देवान आमकां दिल्ले खातीर ताका आमी प्रत्येक रितीन अर्गां दिवया. तशेंच ह्या प्रकृतीच्या जबाबदारेतय आमचो पात्र कसो आसा तो पवित्र बरी खेळच्याक गरजेची कृपाय ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार आमी मागया. आनी सबारपटी प्रकृती विरोध वचून आमी आदरलेलीं सबार पातकां आसात. प्रकृतीक पवित्र मान दिनासतना स्वार्थान आमी जियेल्लें आसा आनी प्रकृती नासाक आमी कारण जाल्लें आसा. ह्या सर्व पातकांचें बोक्सांनी मागया, आमचे दोळे धांपया, आमचे उणेपण आमची पातकां आमच्या मोती काडया. प्रत्येक जाण प्रकृतीच्या विरोध आमी केल्लीं सर्व पातकां मोती काडया. देवालाचें बोक्सांनी मागया. पातकी म्हणून वळखून सक्कट सांगाता म्हणया, हांव पातकी सबदरा देबा आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसगुणी अवसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओम सोप्रान ओम सोप्रान ह्या बसून बगे संपार मुडी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो जे खातीर आमच्या श्रेष्ठ देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना माग. सपदवेदा देव आमची काकळूत करून आमची बातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, दर सांजो तुका देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केली. तुज्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धरल्या जेजू क्रिस्ता बाबार्थान मानून घे म्हणून तुका वळखूंक फावो कर. जशें आख्खे पृथ्वीचेर पवित्र वाडत वचूं ह्या आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजभट चलयता ससनाच्या ससना. रायाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. थोड्या काळा उपरांत न्हंयतलें उदक सुकलें, कित्याक पृथ्वेर पावस पडोंक नासलो. तेन्ना सरेस्वरान एलियाक म्हळें, उठ आनी सिदोनाच्या जारेपताक वच आनी थंय राव. हांवें तेंचे एका विधवेक तुका जेवण दिवंक सांगलां. तो भायर सरलो आनी जारेपताक गेलो. तो शहराच्या दरवट्या लागीं पावलो. तेन्ना एक विधव थंय जळो जमा करतली. ताणें तिका म्हळें,
एका ल्हान आयदनान म्हाका पियोंक इल्लें उदक हाडून दी. ती तें हाडूंक वयता आसतना ताणें तिका उलो करून म्हळें, म्हाका एक कुडको उंडोय हाड. पूण तिणें जाप दिली, सुरेस्पराच्या तुज्या जिवान देवाच्या नांवान हांव तुका सांगतां, म्हजे कडेन उकोरिल्लें कांयच ना. मोडकेन मूठभर फीट आनी बरनें दिल्लें तेल मात्र आसा. हांव हांगा 2 लांकडां कुडके विंचूंक आयल्या. उपरांत घरा वचून म्हाका आनी म्हज्या पुताक कांय इल्लें तयार करता. आमी तें खातल्या आनी उपरांत मरतल्या. एलियान तिका म्हळें, भिये नाका, घरा वच आनी तुवें सांगलां तें कर. पूण पयलें म्हाका एक ल्हान बाकरी भाजून हाड. उपरांत तुजे खातीर आनी तुज्या पुता खातीर कांय इल्लें तयार कर. कित्याक अशें म्हणटा सुरेस्पर, इस्रायलाचो देव, सुरेस्पर पृथ्वीर पर्यंत पावस धरतलो आनी त्या दिसा पर्यंत पिठाची मोडकी खाली जावची ना आनी तेलाची बरणी सुकोवन वयची ना. ती गेली आनी तिणें एलियान सांगले प्रमाणें केलें. अशें तिका एलियाक आनी तिच्या पुताक जायते दीस पर्यंत कान मेळ्ळें. सुरेस्परान एलिया उदेशी सांगिल्ले प्रमाणें पिठाची मोडकी खाली जाली ना आनी तेलाची बरणी सुकली ना. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. तुझ्या मुखामळास परसड आमचेर पांगय सर्वेस्परा. तुझ्या मुखामोळाचो परजळ आमचेर फाक सर्वेस्परा. हांव तुका उलो मारतना म्हाका जाप दी म्हज्या नितीवन देवा. कश्टान वरांतलो म्हाका निवारतल्या म्हजी काकूत कर. म्हजे मागणे आयकून घे. केदोळ पर्यंत मानेस्तानो तुमची काळजां दारूण करशात. व्हंकल उतरांचो लेप काड, खोटी प्रचार करशात. तुझ्या मुखामोळाचो परजळ आमचेर फाक सर्वेस्परा. आपल्या विश्वासांक सरस्पर विचित्र दया दाखयता. हांव ताका उलो मारतना तो म्हाका कान दिता. ताका भियोन सलाह पात करता तें सांडा. रातीचे समाधानीन तुमची काळजां सोदा आनी नियाळ करा. तुझ्या मुखामोळाचो परजळ आमचेर फाक सर्वेस्परा. तुझ्या मुखामोळाचो परजळ आमचेर फाक सर्वेस्परा. Alleluia, alleluia, alleluia. तुमचो उजवाड दिवटे बरी मनशा मुखार पळसळोवन दी. ते तुमचे बऱ्यो करण्यो पळोवन दीत आनी सर्गींच्या तुमच्या बापाक महिमा दिवन दी. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तुम्ही पृथ्वेचें मीठ. मीठ जर आळणी जालें
तर कित्यान ताका कारसान दिवची भायर उडोवंक पांयां तळा मोस्तूंक त्या शिवाय हेर कित्याकच तें उपकारना तुमी संवसाराचो उजवाड दोंगराच्या ताळवेर बांदलां तें शहर लिपोवन उरना कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पोंदा दवरिना बगार घरांत आसलेल्या समेस्तांक उजवाड जायसो दिवटणेर दवरता तसोच तुमचो उजवाड मनशां मुखार परजळूं तो तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिवं देवाचे उतर ये वाकणे तुका क्रिस्ता क्रिस्ततय मोगाच्या बाबांनी भयणीनो देवाचें उतर आमी आयकलें इल्लो नियाळ करूंक प्रयत्न करया ह्या दिसांनी सुमार फाटले एक हप्तो 2 हप्ते न्हू म्हजे एक सवाल सुमार 3-4 जाणांनी विचारलें आनी ते सवाल आनी त्या सवालाक जाप दिवंक कितें कश्टांचें 35 इयर्साची एकली स्त्री पोरचे पोर देवादीन जाता सुमार वर्सां कश्ट जाता आनी तिची पिडा कॅन्सर 2 वर्सांचें भुरगें देवादीन जाता पिडा कॅन्सर आनी अशें हांगा असल्या साबार जाणांच्या जिवितांत ती घरांत आसूंक पुरो सदांच मोर पावलें म्हणटना पयलें विचारचें कॅन्सर गे म्हणून आनी ताच्या उपरांत विचारलें सवाल आसा फादर कॅन्सर कित्याक येता कॅन्सर कित्याक येता ताका हांवें सांगलें आसा हांव दाखतर न्ही बाबा तुमकां कळीत आसा की कॅन्सर कित्याक येता कित्याक आमच्या भोंवतणी आज कॅन्सर सडलां एक सर्वे सांगता कर्नाटकांत 2050 जाताना हर एका कुटुंबांत एक कॅन्सर पेशंट आसतलो हे दळूस आमकां कळीत आसा सडावत कुटुंबांनी आसा आमच्या देश साबार फिरगेच्या वाड्यांनी पळयल्यार वाड्यांत 2 या 3 अशें कोणी म्हणी सुकोवन एकलो आसाच कित्याक म्हणून साबार कारण आसात पण एक कारण आज आमी नियाळोवंक प्रयत्न करया ह्या कॅन्सराक आमी कारण जाल्या गे म्हणून आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया सवाल आसा कित्याक कॅन्सर येता म्हळ्यार 3 संगतीन त्या तांकां हांवें जाप दिल्ली आसा पयलें आमी सेवचें वारें विकाळ जालां आमी पियोवचें उदक विकाळ जालां आनी आमी खावचें खाण विकाळ जालां बरें उदक नितळ वारें बरें खाण ह्यो 3 संगती आमच्या भितर येतात आनी आमच्या जिवाच्या वयर प्रभाव घालतात ह्यो 3 संगती वारें उदक आनी खाण खंय तावन येता वारें उदक आनी आमी सेवचें खाण खंय तावन येता थोड्यांक डावट आसा खंय तावन येता खंय तावन येता कुजना तावन मोला तावन खंय तावन येता खंय तावन आंगडी तावन खंय तावन येता थोड्यांक मस्त डावट अशें म्हळ्यार सुमार जाणांच्या घरांनी कॅन्सर कट्टिट्ट बुद्धी बरीत जावंक कित्याक म्हाका खंय तावन येता तें कळीत ना वारें उदक आनी आमी सेवचें खाण खंय तावन येता प्रकृती तावन येता प्रकृती तावन येता ह्या प्रकृती तावन देखून आज बरो विशय घेतला प्रकृती संरक्षणा खातीर आमी मागोवंक विशय घेतला जी ह्या प्रकृतींतल्यान आमकां उदक मेळटा ह्या प्रकृतींतल्यान आमकां खाण मेळटा ह्या प्रकृतींतल्यान आमकां वारें मेळटा पूण आमी सबार पट्टी सेवचें वारें आमीच विकाळ करून घाण गेलां पियेवचें उदक आमीच पाड करून घाण गेलां
खावचें काण आमीच स्वार्थ खातीर कॅमिकलां घालून आमी पाड केलां आनी थोड्या दिसांनी आमच्या देशांत आमच्या कुटुंबांनी कॅन्सर म्हणली मारेकार पिडा सोडून वयतली. देखून आज थोडो वेळ आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. सक्रण निम्याचें पयलें वचप आयकलां, फस्ट वचलें न्ही, उपरांत वचलें रायाच्या पुस्तकांतलें आयकलां गे सक्रण आयकलां गे आयकलां मंडपांत अशें इतल्यान चलता आयकलां ओके. आतां एक ल्हान एक्सरसायज आसा. त्या पयल्या वाचपांत कितले शब्द प्रकृतींतले आसले, खंयचे बरो शब्द आसले, सुमार शब्द आसले खंयचे बरो, एक दोन सांगचे जाल्यार उडासून नाम कोत्ता म्हाका तुमकां. हांवें विचारचें कितें म्हळ्यार म्हजे सांगता आसात की ना घेवन खंयचे बरो शब्द मेन शब्द आसले, सुमार शब्द आसता तांचो. खंयचे तेल ओके तेल मी पीठ उदक न्हंय मागीर लांकूड बरणी आतां कोणाक वता आसचें ना बरणेंतल्यान तेल मागीर जालें तितलेंच. बकरी कान बकरी तेल उदक आनी थंयसर सूर्यदस्त देव आसा सांगता थोड्या काळा उपरांत न्हंयंत उदक सुकलें. परकलो व्यक्ती बघा म्हणटा फादर आमी 12 बोरवेलां गुंडली एक्कांदी उदक ना, 12 बोरवेलां गुंडली एक्कांदी उदक ना, उदक सुकलां. आमी भुमीक मांटी करून गेले हांव भुमीचें उदक आमी पोंदा येता आनी उदक सुकलें जाल्यार आमची परिस्थिती कशी जाता. ताज्या उपरांत थंयसर आसा पृथ्वीर पावस येवना. पोर म्हणून समजले म्हणून आले पादा पावसा खातीर मागा पादर पावस ना पावस आयल्या म्हणटा पावस रावंक पादा रावंक पावस चड जालो पादा रावंक मागा पादा. पावस ना जाल्यार पृथ्वींत कांयच ना. पावस म्हणलो शब्द आसा थंयसर. ताज्या उपरांत थंयसर मुखार तुमी पळयल्यार जेवण आसा, जेवण विधवेचें जेवण. ताच्या मुखार तुमी गेले जाल्यार थंयसर आनीक सबार शब्द आसात. उदक जावन धरण मागीर थोडे आज सुमार गड्यांनी रांदची स्टायल बदलिल्या. स्टिलाच्या आयदनां काण सुमार मातयेच्या आयदनां सुरू केल्या रांदूंक पळय सुमार मातयेच्या आयदनां मायक्रोवेव्ह काण आनी कितें व्हरून सुरू केला मस्त गडे. आनी ताच्या उपरांत लांकडां हे पळय लांकडां मस्त जाणां गस पडल्या. गॅसाक मोल चडलें गॅस मेळोना मस्त जाणां गुड्याक लांकडां सोदून वचून असली रान्नी परतून सामागर न थंयसर रांदून केल्लीं आसात. थोड्यांनी हांकां कॅन्सर येता बोरिकली म्हणटा पाद कॅन्सर येता गे पाद देखून हांवें वचून मोडकी हाडल्यात ल्हानाच्यो तांदूळ त्रिस्तें करचें तांदूळ कितें म्हणल्यार आमकां कॅन्सर येवं नजो म्हूण. अशें मस्त संगती आसात ह्या पयल्या वचपान. आयच्या वांजेलाक आयल्या जाल्यार थंय थोडे शब्द आसात. खंयचे ते आयच्या वांजेलाक पृथ्वी मीठ उजवाड आनी कितें आसा गे पृथ्वी मीठ आनी उजवाड थंयसर आसा शब्द. देखून हे सकट शब्द आमी सांगता घालून आज थोडो नियाळ करूंक करया. नियाळाचे पयले ओळ आसा देवान वो सोबीत सुंदर संवसार रचलो. हरी एका जाती कातीची सकडी स्पिसीस देवान घाली आनी त्या देवान त्या एका गांवाक एक नांव दिलें. खंयचें तें देवान कितें म्हळें भुमी वांयकूट म्हणजे तातूंत सकडी तराच्यो जिवी सकडी मनशां समेत दे वर लिवींग इन परफेक्ट हार्मनी. सकडी सांगाताची येताली. भुमी वांयकूट म्हळ्यार एक समतोलन हार्मोनियस जागो. तो बोलो देवान मनशाक म्हळें कितें म्हळें त्या पल्याण्या रुखाचें पळोवंक कांय नाका तें केल्यार हय मनशा जावन थंय जावन सुरू जालें. हांव म्हजें जर्नलिजम मास्टर्स करता आसतना एका क्लासींत एक मॅम आसली. तिणें एक सवाल केलें. सवाल हे सगळ्या प्रकृती नाशाक कारण क्रिस्तांव धर्म म्हणून.
देखा हांवें तिका क्लासींत कावंटर क्वेश्चन घालें कशें तें तिणें कोट केलें तिणें कोट करून म्हळें देवान मनशां रचल्या उपरांत देवान कितें म्हळें वाडा आनी सडा संवसाराचेर घरा वचून दयेकन शब्द वाचा खंयचो शब्द आसा म्हूण तिणें वापरलो शब्द संवसाराचेर अधिकार चलया अधिकार चलया देखून हांवें सांगलें देवान मनशाक संवसाराच्या वयर अधिकार चलोवंक दिवंक ना ही गेव अस स्टुवर्डशिप म्हणजे जबाबदारी चलोवंक अधिकार चलोवंक न्ही जबाबदारी चलोवंक अरी एका स्पिसीस आसल्या की देवान वर्तेकन रचलें कित्याक ह्या प्रकृतीची जबाबदारी आमी पळोवंक जाय परस एक पोस्टर पळयल्यार प्रकृती जबाबदारी पळोवचें मनीस कशें जाता रक्षा करे भक्ष करादरे रक्षा करे भक्ष करादरे प्रकृतीची जबाबदारी पळोवचे व्यक्तीस मनीस हांव आनी तुमी भक्षक जाल्यार कशें जायत प्रकृती नाश करूंक गेल्यार कशें जायत देखून देवान आमकां एक जबाबदारी दिल्या रेस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या अधिकार न्हय ती जबाबदारी स्टुवर्डशीप म्हणजे सगळ्या प्रकृतीचें समतोलन राखून व्हरूंक पूण आमी आमच्या स्वार्थ खातीर ह्या प्रकृतीचो नाश करून सायल्या आनी आमी सत्यनाश जावन वेता देखून दोन संगती मुडा स्टोरी दोन सेंटेन्सेस फर्स्ट सेंटेन्स पापा फ्रांसिसान सांगिल्लें उतर आमच्या सार्वत्रिक घराचे रक्षण करची आमची जबाबदारी देखून पोरूस पळयलें सुमार कडेन हांव एनवायरमेंटाक काम करूंक येताना पळयलां घरचें प्लास्टीक बरें हाडून रोडार घालचें आनी ताणें जेंचें घालें हांव म्हजें घर शाबीत आसा देखून ताका हांवें सांगलें एक दीस घालताय समा पूण तुज्या घरांत हाडून आनी एकल्याच्या घराक घालताय तुजें मजबूत घर बांदून हें सार्वत्रिक घर ना जाल्यार तुजें घर नेट वेस्ट देखून आमचो कोयर काण भायर घालतना आमी जेंचें घालें म्हज्या घरांतल्यान अब्बा एक भायर पडलें पूण आमच्या सार्वत्रिक घराक आमी घालाय आज हो दीस आमी आचरण करतना पयली संगत आमी समजूंक जाय परिसर संरक्षण करची जबाबदारी म्हजी सार्वत्रिक घर हें त्या देखून हे सार्वत्रिक घराचें मुळां ह्या तळा हाल्ली जाल्यार आमचीं घरां उरणांत त्या देखून पापा फ्रांसिसान दिल्लो उलो आसा आज ह्या मिस्त्रे बद्दल बागेदारांचा उडास करूंक जाय म्हजी जबाबदारी परिसर संरक्षण करची जबाबदारी म्हजी दुसऱ्या परिसरांतून आमी लिसांवां शिकना जाल्यार परिसर आमकां लिसांव शिकयता परिसरांतून आमी लिसांव शिकना जाल्यार हो परिसर आमकां लिसांव शिकयता एक लिसांव आसक्कडी कुटुंबांनी पिडा शिरा सडल्या हांगासर एक सवाल विचारल्यार कितले जाणां तुमी ती एक टॅबलेट कानान आसतना जी येतात आतां चिंतात कितलीं टॅबलेट आहात 1 2 3 सडावत घरांनी हरी एकाच्या घरा सडाव टॅबलेट्स आसात पुरा टॅबलेट्स आसा जावंकूच जायना तेन्ना आमच्या मलगडे आबा व्हडली माय पळया तिंकय टॅबलेट घेताली म्हणजे बाब आनी माय आसा तांकां टॅबलेट म्हळ्यार जायना कालें गेल्यार हळ्ळेचो एक शेळ जाल्यार मिरयाचो कसाय आनी ताका सूंठ घालून केल्यार जालें तांची पिडा रावली जर तर प्रकृती ताणें लिसांव शिकना जाल्यार प्रकृती आमकां लिसांव शिकयता लिसांव शिकोवनूच आसा सगळी दाट सडल्या कशें लिसांव शिकयतना तुमकां दृश्टांत सांगता आज आमी मनीस कितल्या मापान आमी प्रकृतीन लिसांव शिकना आसतना खंय पावल्या म्हणून त्यात शब्दांचे हांव एक तुमकां लिसांव शिकोवंक पयलें न्हंय म्हळ्यार थोड्यांक ऑलरेडी कळना बरो पावस येताना जर तर मूड विधी तेन्ना प्रमाणे गेल्या जाल्यार ती न्हंय गी तो रोड गी म्हणून कळना कित्याक वाळचें उदक कितें नॅचरल जावन वाळोवन येता ताका आमी आड बांदलां आमच्या स्वार्थाक तेजेर बिल्डिंगां घाल्यांत आनी उदक वाळोवंक जागो ना आनी आमी पुरपुरतांव पावस आयलो उदक गेलें देखून पयलें आसा थंयसर शब्द आसलो न्हंय आमच्या स्वार्था खातीर न्हंयची रुपां आमी बदलिल्यांत आमच्या स्वार्था खातीर न्हंय आमी कब्जा केल्या न्हंयच्या देगेन मॅनग्रोव्स आसले आमी नाश केल्यात न्हंयच्या देगेक मुखार वचून आमी रिसॉर्टां गेल्यांत आनी आमी म्हणटा कितें प्रकृती आमच्या विरोध काम करता काम केल्लें कोणें आमी दुसरें उदक सुकलां
उदक सुकलां सुकी दाट उदक पिवंक उदक ना उदक सुकलां बोरवेलांनी उदक मेळना कोण कारण प्रकृती कारण न्ही आमी कारण आमच्या स्वार्था खातीर आमी भुमीक कोण कोणून गेल्या बोरवेलां कोणून गेल्या असले बरोबर रिचार्ज करूं ना तो 800 बीट आनी एकलो 1000 बीट गेलो भुंयचे उदक सगळा गेलें आनी आज पिवच्या उदकाचो तत्वार आयला कारण आमी उदक सुकलां आमचे वरवीं थंयसर पावस नातुल्लो पावस असल्यार पावस चड जालो म्हणटात ना जाल्यार ना म्हणटात उडा आसतना 1 वर्स या 2 वर्स आमकां पावस येना जाल्यार आमची परिस्थिती कशी जायत सगळो बरगाल पडून आसत दगीन रावंक जायना ह्या दिसांनी पळयलां तुमी कली दग आनी दग म्हळ्यार ती नॉर्मल दग न्ही हांवें पळयली आसा ती स्किनाक वचून तपची दग आमचे वरवीं तापमान चडला ताच्या प्रमुखार आसा पिवचें उदक नितळना पिवचें उदक नितळ देखून आमकां कॅन्सर दसले मारेकार पिडा आमी तूं उदक पाड करगान गेला पिवचें उदक आमच्या स्वार्था खातीर ताच्या उपरांत उंड्या कुडको जेवण खाण आमी पोल्यूट केला अरी एक वस्तू ती त्या मार्केटींतल्यान हाडटाच ती तुमी एक पळयली जाल्यार तुमकां खावचें नाका म्हणून जाता सामा पळयल्यार पूण आमी पळयना तांदळाचे किडी ताका कॅमिकल्स हांवें सबार बडे पळयल्ले आसा कॅमिकल्स कितले आसात आमीच पाड करून काण स्वार्था खातीर पयशां खातीर आमचें जिवन इबाड करून काण गेलां आनी आज आमी हॉस्पिटलांक वचून आमी पयशे दिवन आसा हे आमी प्रकृती विरोध केल्लें ताच्या मुखार आसा थंयसर आमचें जेवण कृतक जालां दुकरा मास अर्द घंटो मुखार व्हरून रांदूंक जाय जाल्यार दुकरा मासाक आज आमी 5 मिनटांनी सगळें रांदून काडटा परिस्थिती बदलल्या कॅमिकल्स घालता अजितना मोटो घालता आनी कितें आनी आमचें जिवन पाड जालां लांकडा गुडके लांकडा रांदचें ना आतां गॅस सगळे आतां पोरूच आमी लांकडा बळयली आसतलीं लांकडा गुडके म्हणून आमी परिसर नाश केला रूख कातरल्यात आनी सगळे समतोलन आमी काण सोडलां मागीर बर्नेंतलें तेल बर्नी म्हळ्यार गोत्ता तुमकां पयलें बुयांव आसतालें बुयांव लोणच्यां घालताले बर्नेन तेल दवरताले आज आमच्या आयदनां बदलल्यान आमच्या घरां पॉश जाल्यान आमचें किचन बरो मॉडर्न जालां आनी पुरो जालां पूण भलायकी खाण मात्र कांय बदलो ना ताचे वरी आमी भितर खावचें खाण आमच्या जिवाक बर्नी नाच आज बर्नी ना तेल कल तेल आमी वापरता आयच्या वांजेलां आयच्या पयल्या वचपांनी पळयलें आसा ताच्या उपरांत मडकी मायक जाल्या आतां मात एक कश्ट येतना मडकी सोदची आमी नाजाल्यार आमी रांदची आयदनां आयच्या पयल्या वचपाक आसा मडकी ताच्या उपरांत मूठभर पीठ पृथ्वी सगळी पृथ्वी आमच्या स्वार्था खातीर आमी नाश करून गेल्या ताच्या उपरांत मीठ पृथ्वेचें मीठ म्हूण सांगलां आमी पृथ्वेंतल्यान मीठ घाण येता आनी पृथ्वेची रूस काडटा रूस काडचें गाले उरू कातरचें रेंव काडची सगळें काण पृथ्वेक आमी नाश करून सोडलां आनी आमी चिंता आय एम द बॉस हांव तो सर्वस्व म्हणून आमी चिंता उजवाड जर तर सूर्य उदेना जाल्यार आमची गत कितें जायत आज उजवाड शीत आमकां लागता तापमान चडलां जागतीक तापमान चडलां क्लायमेट चेंज जालां आनी सगळी भुमी तापता कोणा वरी मनशाच्या स्वार्था वरी आमी सोडचें तें विकाळ वारें आमच्यो त्यो फॅक्टरी सगळ्यो आमचें जीवन आज सत्यानाश करून घालतात दोंगर आयच्या मनात दोंगर आसा एक पयल्या वचपान दोंगर आमी सामातट्ट गेल्यात आमच्या स्वार्था खातीर सामात हलोवन सुकयला आनी एकच बडी आमी केल्लें पुरा सकला येता दोंगर सामातट्ट गेल्यात प्रमास आमी सुकयला ताच्या उपरांत आमचें घर आज कशें जालां आमचें घर परिसरा सांगात आणा परिसरा विरोध आमी वचून आसा तर आज हे मेसेज बलिदान मेळयतना 2 संगती आमी मोतीन दवरूंक जाय दोगां व्यक्ती खातीर आमी आज मागोवंक जाय पयलें प्रकृती संरक्षण करचे मनीस आसा ताचे खातीर आमी मागोवंक जाय दुसरें आज मेसेज बलिदान आनी एक वर्गाचो व्यक्ती आसा प्रकृती नाश करचे रूख झाडां कातरचे तांचे खातीर आज आमी मागोवंक जाय तर हे मेसेज बलिदान मेळयतना आमची जबाबदारी कितें म्हणल्यार आमी समजोवया प्रकृतीचो पोस करया ती प्रकृती आमचो पोस करता प्रकृतीच्या विरोध वचून आमी कांयच कामां करचें नाका प्रकृती सांगाता करया तो प्रकृती कश्टान ती आमकां उबारून धरता आमकां सांबाळता अशें आमी सक्कट सांगाता मेळोन पापा फ्रांसिसाच्या उल्याक पाळो दिवन आमच्या सार्वत्रिक घराचें रक्षण करया आमचें रक्षण ही जाता आमची जबाबदारी चडता आनी अशें सक्कट ह्या पृथ्वीक आमी जबाबदारीचे व्यक्ती जाता येसुम्या तुका देव कितें जावं काणीक म्हजें
हातां बोटां जोरून तुका हाडूं येता उंडो दाका सोरो देणी तुज्या मोगाची मुझे हे जीवन केला ते पावन पविता मारुत्रां तुझ्या मुझे हे जीवन केला ते पावन पविता मारुत्रां तुझ्या म्हाका साव भेटोन दिता स्वादी तुझे सेवेक सोम्या आजाव लागता ये सोम्या तुका देव किते जाव काणीक म्हजी हातां बोटां जोरून तुका हाडूं येता ओंडो दाका सोरो देणी तुज्या मोगाची म्हज्या बांबनो मुछांनी तुमचें बलिदान सर्वत्र देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. तुमचें बलिदान आपल्या मनाकणी महिमेक जनाक्या पवित्र आदावास सर्वेस्परा भाग्यवन धर्मदूता जाजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव करसिलो आनी रगत वारयलें. ती सडवण आमकां आमच्या काळजाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका भेटयतां. ह्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशा आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपद वेदरा आनी ससनाच्या देवा सरकाळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्यासो तुजी पवित्र सभा पवित्रकायेची कुणान जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींचे शिकोवन सगळ्या मनशां परगट करूंक तुवें धर्मदुताच्या बुन्यादीचेर तीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासाने व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजी स्तुती करता आनी सर्गींचे दळबरा संगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र बरासो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभव ओ सगळी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सगळी तुका जय जय. बापा खरोच तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस मरण सोसुकेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात.
बाबर तसो गोट परगटुया Jesu melo, Jesu jivanzara, Jesu no yeto. बापा आजिरूच्या पुनर्जीवन सरो वर्णासने पुनर्जीवनपण असो आम्ही भक्तीपणे उदास करता आणि अजिबीत सोबुंडो आणि सर्वांची खालस तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक जी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदवो आमच्या बगयन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनः जिवनपणाचो बरवो सुदोरण मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पसान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कामरे देवाच्या माये सांगाता बगेवन झुजे ते सोपती बगेवन दम दोता सांजू दोतात देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी आनी सांगाता तुजी माई मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पथा वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपोदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना Amen. प्रकृतीचें पालन पोषण करची जबाबदारी पवते परी पाळच्याक आमच्या सार्वत्रिक घराचें आमी हरियेकडेन रक्षण करच्याक गरजेची जाणवाय आनी कृपा त्याच जेजूच्या उतरांनी बापा लागीं सांगता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येव तुजी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां दाळणेपणां दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार दया करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गींचें बागडें आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबशान अत्र एकतेल्यांक आमकां जुदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय सोमे जेजू क्रिस्त धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसो माया मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती पाठोवया देवाची शेळी संस्काराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शेळी संस्काराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमी सर्ब आपयल्यांत सुभागी सुम्या तूं म्हणजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली आमचे आत्मे ताणेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सेवच्या
जेजू तुका सेवच्या काळजान व्हडत रेगा राखून आसता. तुझेशी येता तो केरीस बुके सोना म्हाका सदमानता तो केरीस ताणे सोना. जेजू तुझ्या उतरा प्रकार जीवच्या काशेता आमचे आत्मे ताणेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सेवच्या काळजा व्हडत रेगा राखून आसा. प्रार्थुया. भोवमोगाळ बापा भाग्य जुता देवाच्या जैत्यवंत मरणापासून या नव्याच्या या दिसा हो संस्कार आम्ही संभ्रमला आणि घेतलेल्या ज्या पुताच्या महिमेवन कुडी रक्ता वरवीं ज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बरन त्याचे भाशेन मोरापुर्यांत ज्या मोगान आनी सेवेन आमकां तीर करून दवर हे आमी मागता म्हज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. समेस्त मी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, सांजूद देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक परत हेवटी तुमकां सगळ्यांक स्वागत. हरी एका मंगळारा हांगसर पावणे 8 वरार तेर्स 8 वरार मीस नवेन सक्रमेंताचें आराधन. ताजे उपरांत 10 वरां तावन परत कुमसारा 10:15 वरार हांगसर तेर्स 10:30 वरार मीस नवेन सक्रमेंताचें आराधन. 12:30 वरार भक्तीक हांग जेवण. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात. डिवायन मेडिसीन, गांठीदुखी, गॅस्ट्रीक, भुरग्या फिडे संबंधी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेत. मिसाची त्या संवाद दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसान तुमी दिवची. कावन्सिलींग तशें तुमच्या इतर समस्यांक मार्गदर्शन गरज आसा जाल्यार हप्त्यामध्ये हांगसर फोन करून येवं हांव तुमच्या लागीं उपकार मागता. पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. खुशेन कितें दितात ऑफिसान तुमी दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक आमी तुमकां आपोवणें दिता. सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या खुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. देखून तुमच्या घरांनी काजारांत जल्मा दिवस जुबल्यो कुमगार असली बरी कार्य आसतना ह्या पवित्र थळाचो उगडास करा. त्या लेखा जेवणाक आदार दिया. सरभक्तीकान तुमचे खातीर मागतेली आनी आमी विशेश तरान तुमचे खातीर ह्या पवित्र थळार मागतेले. हांगासर मिनी हॉलांत आमच्या केंब्राल पंचायतीच्या आरोग्य केंद्राची नर्सां आसात. कोणायकी BP शुगर तपासन करूंक आसा जाल्यार अवकाश आसा. तशेंच म्हज्या दाव्या कुशी आश्रयाच्या बिल्डिंगान थंयसर मूडबिद्रे आळवास होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीची डॉक्टरां नर्सां आसात. कोणायकी होमिओपॅथीक मेडिसीन गरज आसा जाल्यार अवकाश आसा. आज एक उडास दवरा. 1.5 वरां भितर ती दमतात तांचें क्लिनीक हांगासर. कित्याक म्हळ्यार तांकां अर्जंट पाटी तांच्या हॉस्पिटलाक वा कॉलेजीक पाटी वचोंक आसल्या वरवीं तर कोणायकी मेडिसीन होमिओपॅथीक मेडिसीन कान घेवची आसात जाल्यार तुमी इल्लेशे वेगीं वा पयलें आतां आराधना वेळार गी नव्याना वेळार वचून तें मेडिसीन घेवंक हांव तुमकां उलो दितां. हरी एका मंगळारा हांगासर 9:30 वरां तावन 10:30 वरां पर्यंत हे मिटींग चलतात. आमाल पियोन्याक वळख जाल्ल्या खातीर तर कोणायकी आमाल पियोन वळख जाल्ली ह्या पिडेतां सुडका जोडूंक आसा जाल्यार ही मिटिंगां उपकारतात. तर तसो फायदो जोडच्या खातीर हांव तुमकां उलो दितां. आज जेवणाक स्पॉन्सर दिल्ल्याची नांवां वाचून सांगतना आमचे संघीयाचे प्रधान ह्या जागायच्या ह्या मिसाचें बलिदान बाब रिचर्ड डिसोजा वाती वांटतले. तर नांवां आपयतना मुखार येवन ह्यो मानाच्यो वाती तुमी घेजय म्हूण तुमचे लागीं उपकार मागता. आयरीन डिसोजा आनी कुटुंबाची मुंबय,
आयचे दिसाचे नॉन व्हेज जेवण तांणी स्पॉन्सर केला तांचो उपकार भावरता. मिलिशिया आनी लेनिशिया क्वार्टर किन्युगोळी आयचे दिसाचे वॉर्न स्पॉन्सर केला. नांव नाका म्हणी एकदां न्ही मदत हेजो वाडो क्लॅनी पिंटो बाजपे मॅक्सिम डिसोजानी कुटुंबाची सुरत घाल. नांव नाका म्हण आनी एकदां न्ही शिरवां स्टीफन डिसोजानी कुटुंबाची वासाई मुंबय. ॲनी डिसोजा किन्युगोळी हिल्डा डिसोजा किन्युगोळी शांती डिकोस्टा सांता क्रूज मुंबय शांती नेल्सन ओलिवेरा मुंबय. दान दिल्ल्या सर्व दानीचो उपकार भावरता. देव बरें कर म्हणटा आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर हांव मागता. वाद्य वाटयल्या फादर तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. सक्कड आमी दिवी घालया. सांजू दुता देवाच्या मानाक नवें आमी चलोवन वरया. पात्रून सांजता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रून सांजता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रून सांजता देवा आमचे पासत विनाती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. भाव भयणीनो सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगेन जुता देव सर्गराजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेत असोत आमचे बसोर विनंती करता. सांजू दुता देवानी हे सान भक्त प्रत्येक जण मुरी आमचे सर्गींचे माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपाक आतां आमी सांगता मागया. सुमया जेजो क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूत जुदूता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टगरीस आमी उगडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजो मनशाच्या कुटुंबांत तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिनवसता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदानावरील देवा बापा निरंतर होगळाप लाभता आनी सुमेस्त मनी देवाक मानवतात. जेजू आमच्या भावार्थ वदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी बगेन जुता देवाच्या विनवणी तुजे मारी पादोबाच्यो गरजो आनी अत्रे तुज्या दैवी कुशेप्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता. हे जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा आमेन. सांजू दुता देवाक विशेष मागणे. या संवसारी जसो सैरो आनी धर्मदूत जावन आसलेल्या बगेव जुता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताचे सोडवणीची सुवार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीक अडचणींनी साबोन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तो केरीती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातयेनीन आयलां. सक्कड आमी बसया मोगाच्या न्हू. सभास जणांनी हांगासर ते संवादान दिल्ली आसात. ह्या घडी हांव वाचून सांगतना तुमच्या काळ जमनान कितें ते सवां घेवन ह्या पवित्र तळार आसात. ही सक्कड ते सवां मागणी ह्या घडी उबान दिया आनी ह्या घडी विशेष तरान मागा. 22 जाणांक बरी भलायकी फावो जावचे खातीर 7 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावचे खातीर 13 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळचे खातीर 8 जाणांक परगांवांचे 20 फावो जावचे खातीर 6 जाणांक रीण पारी करूंक करपा मेळचे खातीर 4 घरांत शांती समाधान राज करूंक आनी मोगान जियोवचें करपा मेळचे खातीर एकल्याक एक्सिडेंटान जाल्लो काही गुण जावचे खातीर 8 जाणांक शिकोवंक बरी मत आनी जन्माय फावो जावचे खातीर तेगांक भुरग्याचे नेणे फावो जावचे खातीर 5 जाणांच्या हातापांयची गांठी दुखून जावचे खातीर तेगांनी दिल्ले पयशे बऱ्यान पाटी मेळचे खातीर एकल्याक डिप्रेशना जावन सुटका मेळचे खातीर 10 जाणांचे BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावचे खातीर एका स्त्रियेचे विशेष पिडा फाटल्या एका म्हयन्यांत जावन आसा ती गुण जावचे खातीर तेगांक मन परिवर्तन जावचे खातीर 7 जाणांक आमाल पियेवनांतल्यान सुटका मेळचे खातीर एकल्याक वायट इश्टाकासून बरी जिणी जिवची करपा मेळचे खातीर 2 दुश्ट सक्ते जावन सुटका मेळचे खातीर 4 जागो बरे आम्हाला विकोन वयच्या खातीर 6 जाणां कॅन्सर पिडा गुण जावच्या खातीर एकल्याचे वर्टिगो पिडा गुण जावच्या खातीर 2 कोर्ट केस बेगीनच इत्याद जावच्या खातीर तेगांक मोबायल एडिक्शनांतल्यान सुटका मेळच्या खातीर एकल्याचे लंग्स इन्फेक्शन गुण जावच्या खातीर
एकल्याचे PCOD प्रॉब्लेम गुण जावच्या खातीर दोगांच्या दोळ्यांक बरी दिश्ट मेळच्या खातीर तेगांचे गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी पिडा गुण जावच्या खातीर 26 जाणांक प्रत्येक तांच्या पिडेंत सुटका मेळच्या खातीर तशेंच एकल्याक आयर्लंडाचे वर्क परमीट बेगीनच मेळो एकलो विजिटींग विजाचेर दुबई गेला ताका बेगीनच इंटरव्यू कॉल येवन बरें काम मेळच्या खातीर जेरी डिसोजा लंग्सांत वारें बरोवन ICUंत आसा ताका बरी भलायकी मेळच्या खातीर एकल्या UKन बऱ्या सांबाळचें काम मेळच्या खातीर शांती डिकॉस्टाक बरें काम मेळच्या खातीर राहुल डिसोजा कामाची भद्रती मेळच्या खातीर एकल्याच्या दोळ्यांचे दिश्ट आनी दंपराचे गांठीत गुण जावच्या खातीर तेगा धर्मीक भयण्यांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर ब्रदर ग्लेन आनी सिस्टर ट्रीजा तांकां बरी भलायकी मेळच्या आनी तांचे मिसांव बऱ्यान जावच्या खातीर देवदीन मताय सेरावा विल्सन सेरावा विल्फ्रेड सर तांच्या आत्म्याक शांती मेळच्या खातीर स्टेला क्रिस्टोबर 9 आनी 2 वर्सां बरी भलायकी तिका मेळच्या खातीर विना रोड्रिगस ताका बरी भलायकी संपूर्ण सुडका पिडेतान मेळच्याक आनी एक बरें काम फुडें मेळच्या खातीर विन्सन म्हणल्या भावाक 30 आनी 9 वर्सां प्राय बरी भलायकी आनी एक बरी सांगातीन मेळच्या खातीर एका स्त्रियेचे बिझनेस बऱ्यान वेच्या खातीर एका कडेन बिल्डिंगाक लिफ्ट घालूंक आसा संबंदीत हांव परमिशन मेळच्या खातीर एका कुटुंबाक घरावेच्या आसच्या रस्त्याचे समस्या सगळे बऱ्यान इत्यार्थ जावच्या संबंदीत जाल्या मती उज वाड मेळच्या एकल्या चलयेक अल्सरेटी कोलिटीस पिडा आसा संपूर्ण भलायकी मेळच्या खातीर आनी एका चलयेक वेरिकोस वेन आनी इतर पिडेतान सुटका मेळच्या खातीर एकल्याक नी जॉयंट्स गुण जावंक बरी भलायकी बरेपण मेळच्या खातीर एका भुरग्याक CA इंटरमिडिएट एग्जामान बरे मार्क्स मेळोवन पास जावच्या खातीर एकल्यान घर प्रारंभ केला घराचे सकट बांदपास निवारच्या खातीर एका स्त्रियेक कॅन्सर पिडा संपूर्ण तरान गुण जावन बरी भलायकी तिका मेळच्या खातीर उर्बन मेंडोन सांबाळ आमचो भाव घरा आसा ताकाय बरी भलायकी मेळच्या खातीर बाब रिचर्ड सिक्वेरा ताकाय संपूर्ण सुडका बरी भलायकी मेळच्या खातीर मार्सेल डिसोजा म्हणल्यार आमच्या भावाक बरी भलायकी मेळच्या खातीर सेवरीन भयण आमची घरा आसा तिकाय संपूर्ण भलायकी बरेपण मेळच्या खातीर इतर पिडेस्त भावंडां खातीर एका कुटुंबाच्या बऱ्या भलायके खातीर एलिटा डिसिल्वा म्हणल्या भयणीन एका भुरग्याक नॉर्मल डिलिव्हरी जावच्या खातीर एकलो घोव सोरो काडटा पियेता भुरग्यांक पाट देख दिता ताच्या मती उज वाड मेळच्या खातीर मुंबईतून एकूटाम आयिल्लें नाका बरी भलायकी मेळच्या खातीर पुण्यातून एकूटाम आयिल्लें त्या स्त्रियेक भलायकी त्या भुरग्याक शिकोवंक मती उज वाड दादल्याक भलायकी बरेपण मेळच्या खातीर एक तरणाटो शिप्पर कामाक कॉल येवंक राखून आसा बेगीनच ताका एका कामाक कॉल येवन काम मेळचें खातीर एक भयण मतीच्या पिडेंत तशें वायट चिन्नान कश्ट जाता तिका बरी भलायकी मेळच्या खातीर एकल्याक युरीक एसीड जावन कश्ट जाता ताका भलायकी मेळच्या खातीर एकल्याक स्किन एलर्जी जावन सुटका मेळच्या खातीर एकल्याक गॅस्ट्रीक एसिडिटी जावन सुटका मेळच्या खातीर एकल्याच्या माथ्याचे जडचे केस रावच्या खातीर एकल्याक PCOD प्रॉब्लेम गुण जावच्या खातीर एकल्याक रातींची बरी न्हीद येवच्या खातीर वेरोनिका म्हणल्यार भयणीचो फ्रॅक्चर जाल्लो पांय पयलेंचे बरें सरको जावच्या खातीर एकल्याचो फ्रॅक्चर जाल्लो हात सरको जावच्या खातीर एका भुरग्याक मोबायल एडिक्शनान सुटका मेळच्या खातीर एकल्याचे स्किन एलर्जी गुण जावच्या खातीर एका भुरग्याक कलत्या काळजाचो मोवाळ जानवाय समजून भरलेलो आवय बापाय विधेय जावन जिवनची करपा मेळच्या खातीर एका मलगड्या भयणीक बरी भलायकी मेळच्या खातीर एका कुटुंबाक बेसांवांनी बरोवंक बेगीनच घराचें तेणें प्राप्त जावच्या खातीर एका तरणाट्यान मिसाक येवच्या मदीं उज वाड मेळच्या एका कुटुंबान विकल्ल्या वेहिकलाचे समस्या इत्याद जावच्या खातीर एकल्याच्या दादल्याक मदीं उज वाड मेळून पर्ग बांदून गांवाक येवन आपणाच्या पत्नीनी सांगात एक वर्च्या खातीर विंगड आसच्या गो बायलेन परत एक जावच्या खातीर 9व्या क्लासी शिकच्या एका भुरग्याक मदीं उज वाडून बरें जियो करपा मेळच्या एका भुरग्यान सुडाळ उलोवच्या खातीर एका भयणीक कॅन्सर पिडेतान सुटका मेळच्या खातीर एका कुटुंबान घराचें काम सुरू केलां बेगीन पंथा पावोवच्या खातीर एका भुरग्याची एलर्जी UK आसा संपूर्ण गुण जावच्या खातीर एका भयण पिडेन कश्ट जाता तिका सुटका मेळच्या खातीर एका कुटुंबांत झगडे आसा ते रावोन समाधान रास जावच्या खातीर एका कुटुंबाच्या जाग्याचे वांट समस्या बऱ्यान इत्यार्थ जावंक आनी कोर्ट केजी फाटीं काडच्या खातीर आजच्या सांगता एक ल्हान बालशें आस्पत्रेंत आसा ह्या बालशाकी बरी भलायकी मेळच्या खातीर एक भयण आयर्लंडाक पयन घेवन येता ताच्या शिकपा खातीर ताचें शिकाप बरें जावच्या खातीर ताच्या आवयक बरी भलायकी मेळच्या खातीर कुटुंबांत बरें पावन बरी भलायकी आसच्या खातीर मागो सांगलां हाचे सांगता इतर सभाजनांनी तांच्या वैयक्तीक तेच खातीर मागो सांगलें आसा ह्या सकट भावंडां खातीर एक घडी भर आमी मागया अरदान तुका सुमियान जेसू
वंदन तुका सुमियान जेसू महिमा तुका सुमियान जेसू होगळाव तुका सुमियान जेसू स्तुती तुका सुमियान जेसू प्रणिपात तुका सुमियान जेसू महिमा तुका सुमियान जेसू जय जय तुका सुमियान जेसू हालेलुया 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 मंगळा जेसू तुझी पदवी तुझी महिमा तुझी सगळं वरती जाऊन असा तुका असाध्य म्हणल्या गंजेना आणि प्रत्येक जाऊन सांजूदता देवाच्या विनवणेन तो मागल्या दिथाय म्हणल्या बरोवशानी बावंडा या पवित्र तळार असा तेलुगुन ज्या काल समानातले हांगा सर्व बारलेली सकड त्या सवा या घडये सांजूदता देवाच्या मजदीन हांव तुझ्या पांयान तळा उबान दिता तुझी पदवी तुझी महिमा वाळोवन दी बरेपण या भावनांक लाभोवन दी आशीर्वाद तांकां मेळोवन दी बरी भलायकी समाधान संतोष सुडका सोडवून तांकां लाभोवन दी तांणी आशिल्लें बरेपण तांकां तांच्या कुटुंबाक लाभोवन दी सकड वायटा विघ्न अवघडांनी तांकां राखून वर तांचे दिसपदें जिवीत चलोन वर म्हण तुजे कडेन प्रत्येक तना मागता सुमिया संजूदता देवाच्या मजदीन मागता टच देम लॉर्ड जीसस ब्लेस देम लॉर्ड जीसस हील देम लॉर्ड जीसस anoint them Lord Jesus may your mighty power flow into them Lord Jesus touch Lord Jesus touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus may your mighty anointing them bless hallelujah 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 सकड़ा मी दिवी गेल्या म्हज्या मोतीर काळोखान म्हजो भावार्थ दंडलो बेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तो तुज्या अपोस्तले पदवेन पयस जावं दे हे वर्च्या संता म्हज्या काळजाच्या गुंडायतान हांव तुका उलो मारता आशा संडल्या बरोबर सदींचे केरीत तेणे देवान तुका दिला म्हज्या जिनयेचे कांटे गुंडे म्हज्या काळजाचे कोटसान हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माई पासे नबातीक तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदासन वर हांवें आवडा पातेन तुजे कडेन म्हाका उपकार म्हाका जोन दे अशें आमच्या सुमिया जेजूचे महिमे वन्ना तुज्या मजदीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन एक घडी भर दोळे धांपिया ह्या पवित्र थळार जायतें बरेपण वालता आशिर्वादां मेळटात मतीक समाधान मेळटा कुडीक भलायकी मेळटा सभाजनाच्या जिवितान बरेपण मेळना ती अर्घां दितना आमच्याय वैयक्तीक जिवितान ह्या पवित्र थळार जाल्ल्या सकट बरेपणा खातीर आमी अर्घां दिवया एकल्याचें हिमोग्लोबीन आनी आंजिओग्राम टेस्ट सगळें नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर 7 जाणांक बऱ्या सांबाळचें काम भाव केल्ल्या खातीर एकल्याचो बालंतेर बऱ्यान जाल्ल्या खातीर एकल्याची सर्जरी बऱ्यान जाल्ल्या खातीर एकल्याक ड्रायव्हिंग लायसन्स फावो केल्ल्या खातीर एकल्याक बरो जागो आनी घर फावो जाल्ल्या खातीर 12 जाणांनी मागलो प्रत्येक उपकार मेळिल्ल्या खातीर अर्घां दिता हाचे सांगता शांती वास असो पासपोर्ट मेळिल्ल्या पासून अर्घां दिता जॅक्सनाचो पासपोर्ट रिन्यूवल जावन आतां मेळिल्ल्या खातीर अर्घां दिता ह्या सकट भोंवड्या सांगता आमी मेळया धन्या देवाक आमी अर्घां दिवया अर्घां तुका सुमिया अर्घां तुका धन्या अर्घां तुका अर्घां तुका आता आनी ससना मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आमी आतां विश्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर सर्वेस्परा पिडेस्त तांची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या दाक्तेरांक नर्सांक आनी सेवकांक पाव सर्वेस्परा सकट पिडेस्तान ताळणी आनी पातकांतली निवार सर्वेस्परा तुज्या मणयारेनी हात दवरच्या पिडेस्तान जिविताची भरती भलायकी आनी गुडी आत्म्याची गटाई दी सर्गींच्या बाबा आयचे दीस आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य संवाद जारी कर संजुदाच्या भक्तीकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण मागता सर्गींच्या बाबा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरल्यांचे ते सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी कशी वयता ती सत्य संवाद तूं जारी कर म्हूण आमी मागता मोगळा बापा गांवांत तशें बरें गांवांत पावो तें काम नासतना कश्टांच्या सो तुज्या भुरग्यांची काकूट कर तांकां बरें काम पावो करनाचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता दयाळ बापा पावो ते जिणे सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दया दाखय तांकां बरें जिणे सांगातीन मेळो बरें कुटुंबां जिवीत जियोवचें देणे फावो कर म्हूण आमी मागता सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे अशें जाल्यार सर काजारी जोड्यांचे बिरमत पाव तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचें बळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष चडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता सर्गींच्या बापा परिसराचे संरक्षणाची आमची जबाबदारी हे सत आज आमी वळखून घेतना परिसराच्या संरक्षणा खातीर आमी वावरूं तूं आमकां कृपा दी मती उजवाड दी आनी त्या मारी पात आमकां ह्या प्रक्रियेंतल्यान बरें वारें बरें
पिवन बरें खान आमकां लाभच्या खातीर आनी त्या दिशेन आमी मेटांगडो वावर करूंक आमकां उजवाड दी म्हणून मागता हांव. सर्वेस्परा परिसरवादी जावन परिसराच्या संरक्षणा खातीर वावुरच्या सकट भाव भयणी तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. ह्या प्रकृतीचें मोल समजल्ल्या तांणी परिसरवादी जावन प्रकृतीच्या बरेपणा खातीर वावुरतना लोकां तावन पाठिंबो प्रोत्साह तांकां लाभय म्हणून मागता हांव. मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात. आमची मागणी आयक. नमारणीये कागोदीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृतनी बरोशा तुका आमी लो मारता आमी पदसेवेची बाळकां ह्या तुकाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कासून आमी तुका रुदान करता. तो तुमचे शिकाये तो तुजे गांवचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या पदेशा उपरांत तुजे सदैव पावल जेजू आमकां दाखय. हे दाळे मोगळे दुलबी अहंकार मरिये भगवंती देवाचे मेम बसो विनंती कर. मग त्रिएक देवाक उलो मारतना त्रिएक देवाची मजत सत्ताना सक्कड पिडेस्तां खातीर मागया. आमकां कितेंय पिडा शिडा आसा जाल्यार ह्या घडये समर्पण करया आनी सक्कड पिडेस्त भावंडां खातीर मागया. तरी करून हो आमचो उजवो हात आमच्या तकलेचेर दवरया. हो हात आमच्या तकलेचेर मात न्ही सक्कड पिडेस्तांच्या तकलेचेर दवरून आमी मागता म्हणल्यार बरोवशान ह्या घडये आमी व्हडा पातयेनीन बावरतान आमी मागया. महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्यास्पदा जेजो क्रिस्ताक आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय. महिमा तुका जेजो क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास्पदा कित्याक तूं आमच्या अस्कन मनशा जायम घेवचे तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गुण करूंक तुवें खोशी वेली. महिमा तुका देव पवित्र आत्मे आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय. प्रात तूं ह्या दाळ बापा आत्मेच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी गोश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकरणीचेर दाळ दीस घाल. तुवें रसल्यान तांकां नवो जीव दिवन जीव आबरीत कर. अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेचेर निघून जावन वेगीन सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सोम्याच्या नावे आमचो आधार सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे प्रार्थना दयाळ सुम्या बाबार्थांच्या बुजवंदरा तुजी मीत बी नातली दयाळाय आमी मागता. पिडे शिरेन कश्ट ज्या भुरग्यांक तांचे राखण बोडवे सदांच शांत समाधान सांबाळून दीत. एकामेका सुख समजणी मनाभेद पयस करून एकामेका काळजतान बोगसून जीव तांकां आदार दी. आपल्या कश्टावरी सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगून दी. तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे संगत राव. तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवंक जी रास करताय ससनाच्या ससना. सर्वेस्पर देव तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखाबाचो प्रकाश तुमचेर पांको तो तुमकां माई पासान काकोतीन वागो. दुलोबायन तुमचेर आपली नदर घालूं आपली शांती तुमकां दी. देवाचो एकलो स्पो जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला. ताच्या बसण्या प्रमाणे संसार सरापर्यंत आमचे संगत आसा तो तुमचे सवे रावून तुमचे संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो तुमची राखण करूं. देवा पवित्र आत्मा जेजूच्या आशिसां उजवाडान भरले. तो तुमचे थंय आसचे सर वायट बसपण उडो तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सपदेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्माचो आशिर्वाद तुमचेर दवो सदांच आसो. दिमीर समीराविया मोकलो थोडो वेळ सक्रामेंतांतल्या जेजू सांगाता करसून सो पवित्र वेळ जावन आसा. तर त्या जेजूक आमच्या मदें आमी स्वागत करया.
जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास दवरतो आमच्या आत्म्याचो जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास दवरतो आमच्या आत्म्याचो तुजो सांगात आशेत हांव तुजी कृपा लालयता तुजो सांगात आशेत हांव तुजी कृपा लालयता हर एक दिसा मोक्षाक तुका आमी यात्रेका आराधन आराधन स्वाधीन सक्रामेता आराधन आराधन स्वाधीन सक्रामेता भक्ती मोना करत्या कर्जा करता तुका भक्ती मोना करत्या कर्जा करता तुका करता तुका आमचे दीस सक्रामेंत जेजू ते आमी कन्सोवया आमच्या काळजांत आयिल्लो जेजू आतां हांगासर ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतान खरोच हजर आसा बाबार्थाच्या दोळ्यांनी ताका आमी पळोवया जो कोण व्यक्ती जेजूचेर बाबार्थ दवरून हे आराधन करता ताच्या आसा काळजांतली सगळी आशा तो बगयता सबार आशा आमी देवन इरादे घेवन आमी हांगासर आयल्या हेतूच त्या नोव्यान आमी इरादे सांगल्यात आनी ह्या वेळार सगळे आमचे इरादे सगळे आमच्यो गरजो त्याच जेजूच्या पांयां तळा समर्पण हें आराधन आमी केलें जाल्यार खंडीत जावन आमच्या मोतीक समाधान मेळटा आमचे इरादे कितें आसले साता देवा मुखांतर आमकां पावो जातात देखून आमचे दीस सोम्याचेर कन्सोवया आमचो बाबार्थ जिवाळ करया बाबार्थ जिवाळ जाल्यार आराधन अर्थभरीत जाता आनी आराधनांत आमकां एक विशेष अणभव जाता आमी सोम्याक आपडटा सोमी आमकां आपडटा फकत सोम्याचेर बाबार्थ दवरल्यार मात्र लेट्स बिलीव पातये बाबार्थ दवर ह्या पवित्र सक्रामेंतान जेजूस खरोच हजर आसा ते काल एक उंडो मात्र न्ही तो जेजूस जिवीत असो उंडो सर्गींतान देव भोवन आयिल्लो जिवीत असो उंडो ह्या पवित्र सक्रामेंतान खरोच हजर आसा देखून बाबार्थाच्या दोळ्यांनी ताका आमी पळोवया ताका आमी आराधन करया ताका आमी नमस्कार करया ताका आमी प्रणिपात करया तोच आमचो सोमी तोच आमचो देव म्हूण आमी वळखोवया अशें ह्या आराधनांत आमी भाग घेवंक प्रयत्न करया ह्या आराधना वेळार आमी सोम्याक प्रकृती सांगता मेळोवन आमी अर्गां दितल्या प्रकृती संगता मेळोवन आमी आराधन करतल्या प्रकृती संगता मेळोवन आमचे सुखी आमी समजतल्या आनी त्याच सोम्याचो आशिर्वाद आमचेर आनी आमच्या प्रकृतीचेर आमी आज मागोवंक आसतलो त्या देखून हें सगळें आराधन आमी सगळ्या प्रकृतीचे सांगता आमी करचें आसा सगळी पृथ्वी सगळी प्रकृती सांगता येवन आमचे बराबर कितें आमकां रस्ताना देवान विशेष करत आसला सगळ्या प्रकृतीची जबाबदारी घेवन आज आमी विशेष रितीन हें आराधन करूंक येतल्या त्या देखून आमचो भावार्थ जिवाळ करया सोम्याक आमी आराधन करया तुमचे जबाब आमी तुका आराधन करता ये सोम्या आमी तुका आराधन करता येसुया आमी तुका आराधन करता ये सोम्या आराधन करता येसुया सगळ्या पृथ्वीच्या रचणारा तुका आराधन करता सर्गींता देव भोवन आयिल्ल्या जिविताच्या मुंड्या तुका आराधन करता आमच्या काळजांत आयिल्ल्या आमच्या सोम्या आनी आमच्या देवा आमच्या खातीर रगत वारयलेले आमच्या सोम्या आमकां जीव दिल्ल्या आमच्या सोम्या आमच्या बोऱ्या गोवल्या आमच्या रागच्या आमच्या राखणदारा आमची पिडा शिडा गुण करच्या आमच्या वैसा आमच्या सुखा दुखान पिडे शिडेंत आमच्या सांगत आसच्या आमच्या सोम्या खावणेतान कुसापऱ्यान मोग केले आमच्या सोम्या हो पवित्रिंदादी उगडा पे केले आमच्या सोम्या बापाचो मोग कितें आमकां समजयले आमच्या सोम्या सर आमी उबे रावया
आणि त्याच सोम्याक ह्या गिता मुखांतर आमी आराधन करया. सगळो संसार ताणें रचला, सगळी सृश्टी ताणें रचल्या. म्हाका आनी तुका ह्या सृश्टीन सांबाळला. बरें बरें नितळ उदक, सगळे आमचो जीव, आमकां बरें वस्तू सगळे आमकां दिला. येदोळ पर्यंत आमकां राखला, सांबाळला. त्याच त्रिएक देवाक, रचलेल्या देवाक आतां आमी आराधन करतले. हें आराधन करतना सोम्याक आमी आराधन करतना सगळ्या पृथ्वे खातीर, सगळ्या जिवी खातीर, सगळ्या आशिर्वादां खातीर आमी देवाक अर्गां दिवया आनी गीत आमी गावया. सकल सृष्टिसिदा निनगे आराधने. ही गीत आमकां कळीत आसा. हर एक शब्द तातूंत सगळो संसार रचलेल्या सोम्याक, सगळ्या सृश्टी बरोबर आमी रेप्रेझेंटेटिव्ह जावन ह्या पृथ्वेच्या हांगासर आसाव. देखून पृथ्वी संरक्षणाचो आज उद्देश आसा. सगळ्या प्रकृतीच्या हर एका जिवी संगता मेळोवन जबाबदार आसले आमी सगळी आमचे हात उबारया, ह्या ताळयो पेटया, आमच्या सोम्याक आमी अर्गां दिवया. सकल सृष्टिसिदा देवा निनगे आराधने. ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಯೇ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ, ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಯೇ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರೆತಿದೆ, ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಯೇ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ, ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೇವರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ,
ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಯೇ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. सक्रिय में हालेलुया 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 सक्रिय में प्रेज ऑन सक्रिय में सूर्यावर का दिव्या लेट्स प्रे ourselves let thank and praise God वो सभी सुंदर संसार ने रसला मका आणि तो का दिला ते हालेलुया 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 हर गान का सम्या जेसु तुझ का सम्या जेसु अभी तो हर गान तो वो सभी तो सुंदर संसार रसला हम का दिवे दिल लेके दे we praise and thank you Jesus we adore you Lord for the beautiful world beautiful prayer we adore you hallelujah 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 so आराधने से महिमा में thank you Jesus praise you Jesus hallelujah 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 so आराधने महिमा में thank you Jesus praise you Jesus hallelujah 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 so आराधने महिमा में thank you Jesus praise you Jesus hallelujah thank you Jesus praise hallelujah 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 thank you Jesus praise you Jesus hallelujah सरमी बुश आमचे दोळे आम्ही दंप्या सक्कडी दोळे दंपा तुमच्या घरात तुमच्या भोवतणी तुमच्या कुटुंबात तुमच्या सगळ्या परिसरांत कितें प्रकृतींतल्यान बरेंपण मेळ्ळां सगळें तुमच्या मोती हाडा ऑल द गुड थिंग्स दॅट यू गॉट फ्रॉम दीस अर्थ बरेंपण जावं पुरो वारें जावं पुरो रूखझडां जावं पुरो बरें काण जावं पुरो बरी रांदय जावं पुरो पिवंक उदक जावं पुरो बोरवेल जावं पुरो बांय जावं पुरो बरें एक घर जावं पुरो सुतरांत कितेंय कृशी या कितेंय रूख जावं पुरो आंब्याचें या कितेंय या पणसाचें कितेंय रूख तुमच्या भोवतणी जावं पुरो तुमचें गार्डन जावं पुरो तुमच्या घरा भितर आसलीं झाडां जावं पुरो तुमच्या भोवतणी आसलीं झाडां तुमी काम करचो जागो जावं पुरो गादे सागोळी तोट माडयो कितेंय आसा जाल्यार त्या वेळार तुमच्या मोती घडा हरी एक जिवी कितें आसता तुमच्या घरा जावं पुरो गोरवां जावं पुरो पेटे माजरां जावं पुरो कितेंय मनजाती कितेंय तुमच्या घरांनी आसा जाल्यार ह्या वखदां दोळे धांपा देवाक अर्गां दिया जेजूक अर्गां दिया फॉर गिवींग ऑल द थिंग्स ऑफ द अर्थ टू अस कित्याक देवान आमकां धर्मार्थ दिलां तें फ्रीली दिलां आमी सर्गान गेल्ले न्ही तें वारें जावं दी उदक जावं दी कितेंय जावं दी तें धर्मार्थ दिलां देखून दोळे धांपा आनी ह्या वेळार जेजूक अर्गां दिया थँक जीजस फॉर ब्युटिफूल एनवायरमेंट ब्युटिफूल नेचर तुमच्या घरात तुमच्या भोवतणी आमच्या परिसरांत हांगासर ह्या पवित्र तळार हांगासर भोवतणी पळयल्यार सबार रितीचें बरेंपण आसा सबार रिती ग्रीनरी आसा परिसर आसा देखून काळजान धांवन आमच्या सोम्याक अर्गां दिवया एक बडे मौनपणान देवान दिल्ल्या सगळ्या परिसरा खातीर देवाक अर्गां दिया जेजूक अर्गां दिया तुमचे जबाब अर्घ आणि वगलाप तुका सोम्या जेजू अर्घ आणि वगलाप तुका सोम्या जेजू ही सगळी सुंदर प्रकृती तुवें आमकां दिल्ले खातीर एक नितळ वारें आमकां पावो केल्ले खातीर पिवंक बरें उदक तुवें दिल्ले खातीर रूख झाडां तुवें आमकां दिल्ले खातीर हे सगळें वातावरण आमकां दिल्ले खातीर परिसराचे हरी एक जिवी आमकां पावो केल्ले खातीर सूर्य चंद्र नखेत्र आमकां दिल्ले खातीर बरो पावस तुवें दिल्ले खातीर बरी ग्रीनरी आमकां फावो केल्ले खातीर नितळ काण तुवें आमकां दिल्ले खातीर सबार रितीन परिसर समरसगचे व्यक्ती आमकां दिल्ले खातीर रूखझडां सौजां आमकां दिल्ले खातीर दर्यांतली सगळी जिवी आमकां दिल्ले खातीर आमच्या अधीन आमच्या काणाक बरें काण जावन सबार जिवीक आमकां दिल्ले खातीर सर आमी उबे रावया आनी त्या सोम्याक आतां आमी अर्गां दिवया प्रकृती सांगता मेळोवन प्रकृतीच्या हरी एका जिवी
बी सांगता मेळोन ताळयो पेटोवन आतां आमी सोम्या घर गांदिव्या सश्टीगळे स्तुती हाडेरी भोवसबीत गीत हें सगळ्या सश्टी सांगता सगळ्या नखेत्रां सांगता सगळ्यांची बी सांगता मेळोन सोम्याक आज विशेष रितीन आमी आतां अर्गा वगलाप दिवया हें गीत आमी सकट सांगता ताळयो पेटोवन संतोशान गावया आमकां प्रकृती दिल्ले खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया सश्टीगळे स्तुती हाडेरी ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುನ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ ದೇವರ ದೂತರೇ ಆಗಸವೇ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ ಪರ್ವತವೇ ಜಲರಾಶಿಗಳೇ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ ದೇವರ ದೂತರೇ ಆಗಸವೇ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ ಪರ್ವತವೇ ಜಲರಾಶಿಗಳೇ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ ಮಿನುಗುವ ತಾರ ಸಂಕುಲವೇ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ ಪರ್ವತವೇ ಜಲರಾಶಿಗಳೇ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ ಮಿನುಗುವ ತಾರ ಸಂಕುಲವೇ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ ಪರ್ವತವೇ ಜಲರಾಶಿಗಳೇ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ Second, we have to worry. Let's raise our hands and praise and thank God. ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ Hallelujah, hallelujah. Sakkar sangata with all your powers and might. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sabya kami arga dibya. We sabya sundar prakriti dil legate. Amka ya prakriti jeev chambal dil legate. Vare vare sakkar dil legate. Arga dibya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So the aradhana my may isme thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. So the aradhana my may isme thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah. So the isme aradhana my may isme thank you Jesus. Praise you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. So the my may thank you Jesus. Praise you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So the aradhana my may isme thank you. Hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. Praise you Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sir me basham. आमचे दोळे दंप्या सगळो संसार देवान रसुल्लो जर तर देवान रसल्ल्या ह्या संवसारांतय आमची जबाबदारी पाळूंक आमी चलवल्या जाल्यार त्यो घडयो आमच्या मोती घडयां सबारपणी आमच्या जिवितांत देव रचणार देवान सगळी प्रकृती रचल्या म्हणलें आमी समजूंक फाटी केलां जाल्यार
त्यो घडया आमच्या मोती घडया देवान सोबीत सुंदर संसार माझ्या आणि तुझ्या गतीर रचलो आणि त्या देवाक सोडून जर तुम्ही इतर देवांक संसारी संगतीने रचलेल्या रचनांक जर तर तुम्ही देव म्हणून पुजा गेल्या आराधन केला जाल्यार त्यो घडये तुमच्या मोती घडा देवा लागचे मोक्षाने मगा सबारपटी आमच्या स्वार्था गतीर कितें संवसारी संगतींच्यो कितें त्यो वस्तू आसात ताकाच देव म्हणून आमी चिंतलां जावंक पुरो जावं बरो पयशे आस्तबदीक भांगार शिंगार सोबाय गिगड्यो आनी आमचे प्रेस्टिज सगळे जिन्स देव म्हूण चिंतून आमी चेयल्या जावंक पुरो ते सगळे आमच्या मोती काडन एक स्वस्थ संगत आमच्या मोतीन दवरया देवान संवसार रचला आनी त्या देवाक आमी आराधन करूंक जाय तो जावन आसा त्रिएक देव सगळो संवसार रचलो देव ताका आमी आराधन करूंक जाय ताका आमी अर्गां दिवंक जाय ताची आमी स्तुती करूंक जाय की त्या सगळ्या रचनेचो रचणार तो आमकां सगळ्यांकी पोसणार तो आमकां सगळ्यांकी सांबाळणार तो जावन आसा देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो तो जावन आसा देव म्हजो आनी तुजो आमच्या अरी एकल्याचो रचणार आनी पोसणार सगळी प्रकृती सगळो संवसार प्रकृती अरी एक जिवी राखचो आनी सांबाळचो आमची जबाबदारी आमी पाळिना जाल्यार तोच देव ह्या प्रकृतीच्या अरी एका जिवीक राखता आनी सांबाळता पळयाची सुकणी अंतराळा वयली ती ओपिनात ती लुवणांत ती रास करिनात तांकां देव पोसता तांकां पोसलो देव आमकांय पोसता पळयात ती फुलां कितलीं सोबीत आसात ती फुलां लिल्ली फुलां ताका कशें देवान रचल्यात कितलीं सोबीत नेटयल्यात सलमा रायाक पदी नेटोवंक नात तशें सगळो आमचो देव सर्वेस्पो देव रचणार आनी पोसणार हो सगळी प्रकृती सांबाळता म्हाका आनी तुका सांबाळता देखून ताका आमी देव म्हणून बाबरतान आमी आराधन करूंक जाय ताका आमी स्विकार करूंक जाय त्या देवाक सोडून अन्य देवांक आमी या कितें इतर देवाक आमी आराधन करूंक नजो म्हणून आमकां उपादेश सांगता आमकां पवित्र पुस्तक सांगता आमचें शिकोवन सांगता तर सगळे आमी ह्या देवाक आमी आराधन करया त्या देवाची ओगळी गावया त्या देवाक आमी अर्गां स्तुती करया सर आमी उबे रावन त्याच देवाक रचणाराक पोसणाराक सांबाळणाराक देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो ह्या देवा ताळयो पेटोवन संतोशान आमी आतां गीत गावया हें गीत बरें सोबीत आसा हरी एक गांवक आमकां साथ जाता देव अब्रामाचो देव इसाकाचो तो देव म्हजो आनी तुजो आमच्या हरी एकल्याचो तो रचणार आनी पोसणार देखून स्तुती करया त्या एक देवाक त्या देवाक आमी आराधन करया आनी गावया गीत देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो तो देव म्हजो आनी तुजो देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संवसाराचो देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संवसाराचो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो ताळयो पेटया सोडून दिल्ली इस्रायेला आमकां दिता पातकी मनशां सोडून दिल्ली इस्रायेला आमकां दिता पातकी मनशां स्तुती करुया सर्वेस्परा वागणुया धन्या देवा स्तुती करुया सर्वेस्परा वागणुया धन्या देवा देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संवसाराचो देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संवसाराचो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो
रसलो देव आमकां पोसता असो देव आमकां राखता रसलो देव आमकां पोसता असो देव आमकां राखता स्तुती करूया सर्वे पोरां वागणुया धन्य देवा स्तुती करूया सर्वे पोरां वागणुया धन्य देवा देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो तो देव म्हजो आनी तुजो 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 हालेलुया 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 सगळ्यातोपर्यंत ओझा आणि तुझ्या देवा सर्वस्परा देवा आम्ही काल सांगता स्तुती हालेलुया 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 स्वतः आराधने महिमे आम्ही तुझ्या गरगतीचा समया जेसू ख्रिस्त तू आमका ओझे सगळे सर्वस्परा देवा तुका त्रि एक देवा आम्ही तुझा आराधना नमस्कार करतो तुम्ही यांचा संसार तुमचा बसताना आणि सांभाळणार समया आम्ही तुझी स्तुती करतो हालेलुया 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 स्वतः आराधने महिमे थँक्यू 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 प्रेज यू हालेलुया हालेलुया स्वतः आराधने महिमे थँक्यू जीसस प्रेज प्रेज हालेलुया हालेलुया थँक्यू प्रेज यू जीसस हालेलुया 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 स्तोत्र आराधने महिमे थँक्यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया 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 येशुवे स्तोत्र येशुवे वंदने येशुवे आराधने थँक्यू जीसस प्रेज यू जीसस सरमी बश त्याच स्त्री एक देवाक देव अब्रामाचो इसाकाचो जाकोबाचो ह्या स्वामी जेजू क्रिस्ताक ह्या बोबोवी सक्रामेंतान संपूर्ण पान त्रिंदा देव उगडापे गेल्ल्या सोम्याक आतां आमी आमचें समर्पण करूंक येता आमचे दोळे धांपया आमचो उजवा हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया आनी तुजें संपूर्ण समर्पण सोमेच्या पांय तळात आमी करया पयल्या सुवातेर तुमच्याच कुटुंबाक सोमेच्या पांय तळात समर्पण दिया हांगासर येत आसतना मस्तो आशा इरादे घेवन आयल्यांत सबार आराधे थंयसर सांगले जावंक पुरोपूण की सबार इरादे आमच्या काळजांत आसात मस्तांच्या काळजांत हांगासर आसात काळजार तुमी हात दवरला आनी तो हात थंयसर दवरता आसतना सगळी तुमची आशा काळजांतली आशा इरादे मागणी सगळी तुमच्या मोदी गाडा जेजूच्या पांया तळा भेटोवन दिया तुमच्या कुटुंबांतल्या सर पिडेस्तांक समेच्या पांया तळा समर्पण दिया आमच्या कुटुंबांत असले पिडेस प्रत्येक जाण कॅन्सर पिडेस मस्तून आसात डायलिसीस पिडेस आसात काळजाच्या पिडेचे आसात इतर सबार रितीन कस्तोवची आसात तुमच्या कुटुंबांत आसात जाल्यार या तुमी तेचे मागोवंक आयल्यात जाल्यार काळजांत ती इरादो हाडा आनी सोम्या लागीं मागा सोम्या समर्पण करा या म्हज्या पिडेस बाबाक भयणीक या म्हज्या पिडेक तुज्या पांया तळा समर्पण दिता सोम्या लागीं सांगा सोमी आमचे मागणे आयकता सोमी आमच्या मागणे आयकता ताच्या लागीं बाबार्थान उलयतना तो आमकां आयकता देखून तुमची सर पिडा शिरा कितें आसा जाल्यार सोम्याच्या पांया तळा समर्पण दिया तुमचे गरदार तुमचे आस्पदीक तुमचे सगळे तोट तुमच्यो माडयो तुमचे बांय सगळें कितें प्रकृतींतलें दिल्लें तुमच्या घरा आसा सगळे सोमेच्या पांया तळा समर्पण दिया सगळी प्रकृती तुमचे कितें आस्पदीक जागो आनी कितें आसा सगळें सोमेच्या पांया तळा समर्पण दिया जर तुमच्या कृशीन कांय समस्या आसात या पोळ जायना या कितें जायना जाल्यार या माडामाडीन पोळ जायना जाल्यार त्यो घडये सोम्याच्या पांया तळा समर्पण दिया तुमचे तोट पळबरीत जावं तुमचे माडयो पळबरीत जावं तुमचे परिसर पळबरीत जावं तुमच्या मदीन आसले सगळे हरी एक रूखजड हरी एक जिवी तुमच्या घरा आसचे हरी एक गोरवां मोनजाती सगळी पळबरीत जावंक कितें तांकां पिडा आसा जाल्यार कितें ताचें उणेपण आसा जाल्यार तें भरती करून घेवच्याक सगळ्या प्रकृतीन तें कितें तुमचें आसा सगळें एवरीथींग सरेंडर एट द फीट ऑफ जीसस सोम्याच्या पांया तळा समर्पण दिया हरी एका जिवीक तो वापरतलो हरी एका रूखजडाक जेजू वापरता त्या देखून सगळें कितें आसा प्रकृतींतलें तुमचें म्हणलें आसा तें समर्पण दिया
प्रतिनिधीन आज आमी समर्पण दिवया प्रकृती गतीर काम करचे सबार जण वॉलंटियर्स आसात क्रिस्तांव अक्रिस्तांव आनी सक्कड आसात संवसार भर आसात आमच्या भोंवतणी आसात आमच्या देशनी आसात आमच्या फिरगेचेनी आसात सबार जण प्रकृतीचो मोग करतात मोग करूंक शिकयतात पोस्ट करतात प्रकृती ते नासतना देशो झुजतात आनी अशें ह्या सक्कडी व्यक्तींक ऑल द वॉलंटियर्स सक्कडी वॉलंटियर्स कितें आसात ह्या प्रकृती गतीर कामचे ऑल द एनवायरमेंटलिस्ट कितें आसात सगळ्यांकी परमेच्या पांया तळा समर्पण दिवया जर तुमी एनवायरमेंटलिस्ट आसा जाल्यार तुमकांय संपूर्ण मापान सोमेच्या पांया तळा समर्पण दिया प्रतिदिन आमी समर्पण दिवया प्रकृतीचा विरोध करचे मत्सर आसात रूख कातरचे नाश करचे प्रकृती नाश करचे जाय जाय म्हणून अभिवृद्धी खातीर प्रकृतीच्या विरोध वचून अभिवृद्धी करचे रूख झाडां कातून घालचे बेश्टेन तरी मन जातींक दुखोवचे अशे सबार जाण आसात रूख झाडां नाकात व परिसर नाका म्हणून म्हणचे पयशां खातीर आस्पद खातीर स्वार्था खातीर सबार जण प्रकृती वापरतात नाश करतात प्रकृतीच्या विरोध आपूण अभिवृद्धी जाता म्हूण चिंतात आनी जे पटोवन पडटात सबार जाण आसात त्या सगळ्यांकी तुमकां कळीत आसा जाल्यार त्या व्यक्तींक सोमेच्या पांया तळा समर्पण दिया तांचे देवाच्या मोतीक उजवाड दिवं दी तांच्या मोतीक उजवाड दिवं दी प्रकृती नाश करच्या बदला प्रकृती पोस्ट करची संस्कृती तांची जावं दी म्हणून विशेष सोमेच्या पांया तळा ह्या सर प्रकृती नाशा खातीर वावुरतल्या व्यक्तींक आमी समर्पण दिवया सोमी तांकां आपडोवन दी सोमी तांकां गुण करूं दी तांच्या मोतीक उजवाड दिवं दी मागया जर तुमकां कितेंय वैयक्तीक गरज आसा कितें पिडा शिडा आसा मोतीन समाधान ना समाधान आसा सगळे सोमेच्या पांया तळा समाधान बेजाराय आसा खंत आसा दूख आसा कितें विशेष आज कितें तुमचें मूड सांबाळा जाल्यार सोमेच्या पांया तळा समर्पण दिया सोम्या लागीं म्हाका सोम्या म्हाका आपड म्हाका गुण कर तुज्या हातान म्हजो हात हांव मेळयतां तुमी म्हज्या हातान म्हजो हात हांव मेळयतां म्हूण सांगून सोम्या लागीं म्हणया सर आमचो उजो हात पवित्र सक्रामेंता मुखार तुमी धरा दावा तुमच्या हृदयाचेर दवरा आनी आतां एक गीत आमी गायतना संपूर्ण मापान बसूनच दोळे धांपून सोम्याचे हजारपण बघून हें समर्पण आमी करया तुज्या हातांत म्हजो हात हांव मेळयतां म्हूण सोम्या लागीं सांगया सोमी आमकां आपडता आनी गुण करता तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सोम्या चलय म्हजी जिणेवा चलता चलता तुजो जातलो जिवितातडी शावीत पावतलो तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सोम्या चलय म्हजी जिणेवा चलता चलता तुजो जातलो जिवितातडी शावीत पावतलो तुझ्या हात धरून म्हजो तुझ्या हातान सोम्या सागर शांत जाला तुझ्या हातान सोम्या पिडेस गुण जाल्या तुझ्या हातान सोम्या सागर शांत जाला तुझ्या हातान सोम्या पिडेस गुण जाल्या तुझ्या हातान सोम्या कुड्यांक दीस मेळ्ळ्या तुझ्या हातान सोम्या लोकां भोवतां बयल्या त्या हातांनी आराम धर म्हाका त्या हातांनी आराम धर म्हाका तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सोम्या चलय म्हजी जिणेवा चलता चलता तुजो जातलो जिवितातडी शावीत पावतलो तुझ्या हातान धरून म्हजो सोमेच्या हातान हात आमी दिवया सोम्या आनी म्हणया हरी एकलोय म्हणा जिणेवा हरी एकलोय म्हणा चलता चलता तुजो जातलो जिवितातडी शावीत पावतलो तुझ्या हात सगळी डोळे दांबा हात जमीन म्हणा भक्तीपणान म्हणा सोमेचो हात तुमच्या हातान कितेंच बेना आमकां कितेंच बेना कितेंच भिरांत ना देखून गावया
रडची दुका पुसल्या तुझ्या हातान जेजू मेल्या जीवित मेळ्ळा तुझ्या हातान जेजू रडची दुका पुसल्या तुझ्या हातान जेजू कोडकाराका पडला तुझ्या हातान जेजू पातक्या केकान सेवला त्या हाताने आराम दर म्हाका त्या हाताने आराम दर म्हाका तुझ्या हातान धरून मुजो सोम्या सलय मुजीची येवा चलता चलता तुझो जातो जिवितातडी शावीत पावतलो तुझ्या हातान धरून मुजो सरमिदी बेगल्या सोम्याच्या हातान आमचो हात आमी मेळयला आनी तोच सोम्याचो हात आमचेर आतां आशिर्वादा खातीर तो उबारता हे आशिर्वाद आमचेर पडटा आमच्या कुटुंबाचेर भुरग्यां बाळांचेर प्रकृतीचेर सगळ्यांचेर तोच जेजू ताच्या हाताक आमी हात मेळयल्लो जेजू आतां आमच्या एकल्याच्या आमच्या जिवितांत तो आतां आशिर्वाद घालता देखून ह्या वेळार तसो आशिर्वाद आमचेर पडता आसतना भोव पवित्र तेलान आमी एकल्या की आमी मागता सर आमी उबे रावया ताच्या पयले हाताचे सकत आमी समजोवया आमच्या एकल्यानी मुखार येवन हांगासर आमच्या तळाचेर आमच्या कपालाचेर पवित्र तेलान आमी मागतले हांव आनी हो आशिर्वाद आमचेर पडलो संकेत बरेपणाचो संकेत ह्या तेला मुखार की बरेपण लाभता म्हणल्यार संकेत जावन तें तेल आमी मागतले हांव तेवढा आमी गीत आमचे जे हातान हात मेळोवन तेंचो गीत आमी गावयेत आनी तो वळ आमी हांगासर पवित्र तेलान मागतले हांव मुझे तानेला तुका मन मुझे आशेला तुका काळीज मुझे तानेला तुका मन मुझे आशेला तुका ये तू धनिया ये तू सोम्या ये तू धनिया ये तू सोम्या पावय माता त्या सर्गीच्या सुका पावय माता त्या सर्गीच्या सुका काळीज मुझे तानेला तुका मन मुझे आशेला तुका काळीज मुझे तानेला तुका मुझे आशेला तुका अरण्या तुवे मना खावयले कळपातां तुवे उदक वाडयले सर्गीच्या तान बोलता बैल्या सर्गीच्या आत्म्या दिबोळ मोजा भुकेल्या कळजा दिबोळ मोजा भुकेल्या कळजा काळीज मोजे तानेला तुका मन मोजे आशेला तुका मुझे तानेला तुका मुझे आशेला तुका हालेलुया 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 सत्तर संघाचा वरल्या तळ्यान समय अर्गावगला हालेलुया 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 सत्तर वरल्या तळ्यान अर्गावगला हालेलुया
हालेलुया स्वामी येशू ख्रिस्त स्वामी येशू ख्रिस्त या पवित्र वेळार हांगासर आमच्या भावाक आनी भयणीक तुवें आपडलाय ताच्या हातान तुवें हात तुवें दवरलाय देखून स्वामी येशू ख्रिस्त असल्या हर एका भावाक आनी भयणीक हांव तुज्या पांयां तळ समर्पण दिता तुज्या पांयां तळ समर्पण दिता जीसस तुज्या पांयां तळ समर्पण दिता जेसू तूं आपड गुण कर ताच्या पिडा तूं गुण कर टच जीसस हील जीसस हालेलुया 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 तुझा आराधना महिमा येशूवे थँक्यू सबार इरादे घेऊन आयला सबार आशा घेऊन तू आयला सबारच्या काळात आशा आसा स्वामी येशू ख्रिस्त स्वामी येशू आपड गुण कर जेसू ख्रिस्त टच जीसस हालेलुया 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 स्वतः आराधना महिमा येशूवे थँक्यू जीसस प्रेज यू हालेलुया हालेलुया स्वतः आराधना महिमा येशूवे थँक्यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया 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 थँक्यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया हालेलुया थँक्यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया 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 सरे मी दिमी गेली भोसबीत आराधना सोबेळ आमकां पाव केला देवान प्रकृती संगता मेळून ताका आराधन करूंक ताची स्तुती करूंक ताका अर्घा दिवंक आमचें संपूर्ण समर्पण करून ताणें आमकां आपडला जे हातांत हात आमी मेळयला आनी ह्या पवित्र तेलान आमचे ताणें मोर घाल्या ह्यो आतां आयलो वेळ ताचे आशिर्वाद आसूं हे आशिर्वाद आमचे सगळे आराधन संपूर्ण करता हे आशिर्वाद आमचेर पडटना सगळे कुटाम गरदार आमचे बहीणताळा सगळे परिसर बरें जाता देखून ताचो आशिर्वाद घेवच्याक आमची काळजां ती करया आनी गव्यां गीत येदा व्हडा सक्रामेंता Sacramento, sasang naman koruya, purvilya tyarupambor, novioriti adaya, solvon vecha, askat vishwan, ulasani sutiza podvi maima sastan yekastalya hersita tukadoga jaspirita samasami प्रार्थुया ये देवा विचीच सक्रामेंता गावच्या कस्तांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय जे सडोचो सदांच आमचे थंय आमी बोगी सरको जे कुडीच्या आनी रक्ताच्या बय मिस्तर आमी माण करूंक आमकां दयेन पावो कर तूं जियेतन रास करताय ससनाच्या ससना
मोरी आशीर्वादी आमकां भगवंत सुद्धा देवा आम्हा पासून विनंती कर भगवंत कुसाचे कृपेने वरम कामचे देवा आमच्या दुश्मनातले बाप्पाच्या आणि पुत्राच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या नामे आमेन.